2023-24 वर्साच्या अर्थसंकल्पाविशीं चर्चा करपा खातीर भागधारकां कडेन बसका घेतली। चडशा भागधारकांनी सुचोवण्यो दिल्यात। करांत बदल 2016 वर्साच्या वेटाच्यो पोरण्यो येवजण्यो सुरू करपाची तांची मागणी आसा। ह्या अर्थसंकल्पांत सगळ्या उद्योगीक क्षेत्रांचो विचार जातलो। अर्थसंकल्प सादर करपाची तारीख अजून थारिल्ली ना म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी म्हायती दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। बजेटाच्या प्रिपरेशनाच्या संदर्भात वेरियस इंडस्ट्रीज गोयच्या वेरियस इंडस्ट्री सेक्टरांतल्या सगळ्या जाणांच्या बरोबर डिस्कशन आशिल्लें। तितून गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, TTAG, स्मॉल इंडस्ट्रीज, GSAI, लघु उद्योग, एग्रीकल्चरिस्ट, भितर गोवा बागायतदार, परत कृषी पणन मंडळ, APMC, फिशरीज, लिकर इंडस्ट्रीतले लोक, पेट्रोल डीलर्स, ओके, त्याच्या उपरांत चार्टर्ड अकाउंटर, BNI, GPM म्हणजे गोवा फार्मसी असोसिएशन, सोलार पॉवर जनरेशन असोसिएशन, मायनिंग असोसिएशन्स, GTA गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन, ऑटोमोबाईल डीलर्स आणि शेक ओनर्स असोसिएशन। ऑलमोस्ट मॅक्झिमम असोसिएशन जे आसा पळय न्ही आयच्या बजेटाच्या डिस्कशनाच्यान पार्टिसिपेट जाले। एक पहिली गजाल, थोड्या जाणांनी रिफॉर्म्स थोड्या कडेन गरज आशिल्ली, त्या जाग्यार रिफॉर्म्स तेंच्यांनी सजेस्ट केल्या हे रिफॉर्म्स घडोवन हाडचे सो दॅट ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाच्या खातीर बरें पडटलें। थोड्या जाणांनी टॅक्सीस खंयसर कमी कर किंवा तेजे चेंजीस कर। थोडे जाण सजेस्टेड वॅट, GST न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस कर किंवा फाटले जे वॅट कलेक्शन्स जे जावपाचे ताच्या खातीरय बी थोडेशे चेंजीस जे आसा पळय तेंच्यांनी मागल्या, डिमांड केल्या। रिगार्डींग द वॅट ऑल्सो, रिगार्डींग द GST ऑल्सो, ओल्ड स्कीम 2016तल्यान आयज पर्यंत जी पेंडींग आसा ती रिइंट्रोड्यूस करपा खातीर मागलेली आसा। दॅट इज वन थिंग। तिसरी गजाल म्हणजे हॉटेल असोसिएशन्स आसतले, परत लिकर असोसिएशन्स आसतले, ह्या सगळ्या जाणांनी वेगवेगळ्यो म्हणजे इवन दो एंटरटेनमेंट सोसायटी तांच्यांनी एंटरटेनमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करची, एडवर्टायझींग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करची, अशी वेगवेगळी सजेशन्स हाज्या रिलेटेड दिल्या। प्रत्येकान आपापलें रिप्रेझेंटेशन जे आसा हें बी गव्हर्मेंटाक सजेस्ट केलां। वेगवेगळ्यो स्कीम नवीन आमी कशा पद्दतीन इंट्रोड्यूस करूं शकतले, स्टेटीचो रेव्हेन्यू कशा पद्दतीन वाडूं शकतले, स्टेटींत प्रायवेट इन्व्हेस्टमेंट कशा मोठ्या पद्दतीन येवपाक शकतली हाजेरूय सजेशन आसतलें। स्टेटींत न्यू बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन कशा पद्दतीन येवपाक शकता, बिजनेसीस हाज्या खातीर तेंची सजेशन आसतली सो दॅट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब मोठ्या प्रमाणांत कसो जावपाक शकता हाज्या खातीरय तेंची सजेशन्स आशिल्ली। तांची सगळ्यांची सजेशन्स आयकून घेता आसतना म्हाजी वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स म्हणजे सेक्रेटरीज, परत जशे डायरेक्टर्स आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे लोक हे म्हाज्या बरोबर ह्या सगळ्या मिटिंगेनी आशिल्ले। टायम टू टायम म्हणजे आमी तेंची सजेशन्स आयकून घेतल्या। एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स कितें घडोवन हाडपाक जाय, बजेटाच्या वेळार कितें स्कीम अनावन्स करपाक जाय आनी बजेटाच्या उपरांत सुद्दां तांकां घेवन